Middle East हांव जयेश कलंगुटकर आकय दामेडे हांगासलो रहिवासी. आमचे जे सिमेश्वर देवस्थान आसा पळय, सिमेश्वर राजतोळी ब्राह्मण सतीदेवी देवस्थान आकय म्हापसा हेचो हांव अध्यक्ष. आनी हे आमचे सगळे गांवांतले लोक आनी हेतून आमचे ट्रस्टाचे मेंबर 44 लोक आसा. आनी आमी तेचे प्रमाणे हांगासर आमच्या देवळान आमी कॅमेराचो एक्सेस घालपा खातीर आमी फुडें सरलेले. तितल्यान कॅमेराचो जे आमचे कामगार आसले ते घालता कोण हे आमचे आतां कोण म्हणटा ते आमच्याच वाड्यावेले भुरगे, पूण आतां ते आमचे ऑपोजीट जाल्यात. अशें जालां दुसरे हेचे ग्रुपाचे ते येयले आनी थंयसर ते आमी वायरी बियरी कोणी तुमकां सांगला हें कर तें कर म्हणून अशें हें जालें. आनी थंयसर ते खंयसून तरी 4-5 जाण येयले आनी थंयसर वाद जालो. वाद जायना फुडें थंयसर झगडी जाली. म्हाका हेका कितें म्हणटा तेका कितें म्हणटा करून ते सगळे पेटले. थंयसर पेटले. तितल्यान पेट्टा थंयसर ते पुलीस बी येयले, सगळे साहेब बी येयले आनी थंय सगळे ते स्टॉप केले. पूण आतां हें करपाचें कारण, आतां आमी कॅमेरा घालपाचें कारण, इतले दीस आमी ग्रामस्थ आसले थंयसरले, येयल्ले दीस आपूण कसले 7 जाणांक घेवन तो ग्रूप ट्रस्ट रजिस्टर केल्लो, 7 जाणांक घेवन. आनी 1.5 वरां तेंच्यांनी लिपोवन दवरलेलो तो ट्रस्ट डेट. आमी हांव अध्यक्ष आसलो तेन्ना ग्रामस्थ लोकांनी म्हाका ह्या आमच्या गांवांतल्या लोकांनी निवडून काडलेलो. आनी हांव आपलो देवूळ आपले 2 वर्सां चलयता. त्या 2 वर्साच्या 1.5 वर्साच्या गॅपान तेंच्यांनी वचोन ट्रस्ट डीड मारलो. 7 जाणांनी वचोन ट्रस्ट डीड मारलो. आनी तेचेर ते वग्गी आसले. केन्ना तरी म्हाजेर अविश्वास थाराव हाडटले आनी आमी तो ट्रस्ट मागीर लोकांच्या फुड्यान प्रोड्यूस करतले. असो एक दीस असो टायम येयलो आनी तेन्ना तेंच्यांनी कितें केलें, ट्रस्ट डीड तो कोणाच्या तरी कानार पडलो आनी तो टायट जावन कितें तरी पियालो आनी तो सांगूंक लागलो, तुमी तें हें करूं नाका, आमचें जालें रजिस्ट्रेशन. ते हितून आमचो दोतोर, आमचो जो ह्यो आहा एडवोकेट आहा तो तेका आमच्या एका मेंबरान सांगलें की मातशें अशें दोतोर जालां, ते मातशें कितें तरी तूं तें मातशें पळय सब रजिस्टरान वचून RTI मार्क जावं कितें तरी तुजे हितूंतले कॉन्टेक्टान तें काड. पळय जाल्यार खरेंच पयशे जाल्यार थंयसर वचोन पळयत जाल्यार हेंच्यांनी 7 जाणांनी वचोन ट्रस्ट डीड मारलेलो आसा. देवळाक मेंबर जावं मेंबर सोड, पूण 43 घरां आहा, 44 समथींग घरां आहा. त्या घरांचे येणावळ घेवन घरांची ते देवळाक येणावळ येताली, वाडदिवसाक येताली, नाटकांक येताली, ते नाटकाची पट्टी तुळशीच्या लग्नाक ही देवळाक ते आख्या येणावळ येताली. त्या लोकांक तेंच्यांनी फटोवन आनी जी पळय जी स्थापना जाल्ली 2017 त्या एका बायला भुरग्यांनी आमच्या ते देवळा कडेन स्थापना जाता म्हणून तेंच्यांनी फुडें सरोन फूल ते पाकळी आपले घामा कश्टाचे पयशे ते देवाक दिल्ले म्हणजे देव एकदांचो आमचो जावनी म्हणून. ते लिडरशिपीन आमी तेंकां सपोर्ट दिवन ते देवूळ आमचे एक आमची धाकटुली तुळस आसली, ते तुळशीचे प्रमाणे सगळे वाडटा कोणी म्हणटा न्हू, जसो गांव बरो आसता तशें सगळें बरेंच जाता म्हणून तशें आमचें तें देवूळ जालें. देवूळ जायना फुडें एक वर्स जालें, 2 बरें चलता करून मदींच कोणी तरी एक आयडिया हाडली की आमी अशें ट्रस्ट डीड मारया. आनी तेन्ना हांव कमिटीन बी नासलो, आमचे फ्रेंड बी आसले. हे 3 जाण कमिटींतल्यान भायर बसयल्यात आनी भितून ऑफिसान कसली तरी कोणी तरी मिटींग घेतली. ते कितें म्हणूंक लागले, आमकां सांगनासतना तुमी मिटींग भितर कसली गेले. हेंचो पळयत जाल्यार तो ट्रस्ट डिडाचो कितें तरी हे येयलो. तेतून तेंच्यांनी कितें सांगलें, तेतूंतले 4 मेंबर काय 3 मेंबर भायर सरले. बाबा रे, तुमकां एक सांगता म्हणूंक लागले, तुमचे हाते पळय आयडिया हाडल्या ती लोकांच्या फुड्यान मांडा. पूण तेंच्यांनी ती मांडूंक ना. भायर पळयत जाल्यार हे 3 मेंबर जे देवळाचे आसले पळय, हे आमचे हे कमिटीचे मेंबर ते चाळावले. आमकां भायर बसून हे भितर मिटींग कसली घेता, थंयसरूच ते लोक चाळावले. थंय लोक एकठांय जालो, सगळे जाले. बाबा तेंकां तो अविश्वास लोकांचो केल्लेल्या भाशेन जालो, थंयच्या बाकीच्या लोकांचो. आनी हे 8 जाण भितर कितें करता ती आयडिया तेंच्यांनी ड्रॉप केली. आमचे जे पळय भुरगे आसले तेंच्यांनी ते सगळे पिजून उडयले आनी जालो तो टॉपीक जालो. आनी तेचे दुसरो आयतार येता पळय ते दिसा कमिटीन लोकांनी थारायलें की हेंकां आतां देंवोवपाचें. जो मेन अध्यक्ष आसलो पळय तेका देंवोवपाचो आनी कोण तरी न्यू काडपाचें. हितूनसून तेंच्यांनी लोकांनी ग्रामस्थांनी सगळ्यांनी म्हाका निवडलो. तेची 2 वर्सां जालीं. 2 वर्सांनी हांव म्हाजी कमिटी चलयता. पळय जाल्यार हेंच्यांनी कितें केलें, 1.5 वर्स म्हणजे 5 म्हयने जावन 6 म्हयने जावन हेंच्यांनी दुसरी 7 जाणांक घेवन ट्रस्ट डीड मारलो.
हेतून कितें खरें आनी कितें खोटें पळय ते आमच्या बार्देजांतले जनतेन आनी आख्या गोंयचे जनतेन हेचेर हें काडपाचो तोडगो काडपाचो म्हणटा म्हणजे तुमकां एक हें करता आयज कितें जालें आयज तेचे हेचे प्रमाणे ते रिलेटेड आहा तेचे हेचे प्रमाणे आमचो लोक सगळो हें जालो आनी डेस्परेट जालो की आतां करपाचें कितें आमी आपले ग्रामस्थ म्हणून आपले हें करतात थंय आनी देवूळ म्हणजे आमी आरती करता आनी हें करतात तेंचे आमकां हें करून कोणी आमच्या हय तेंच्यांनी कितें केलें तेजे उपरांत भटाक कॉन्फिडन्सान घेतलो कसो तरी केलो आनी तेंच्यांनी तेजे कडेन चावी आमचे कडेन आसली आमचे कडेन आसली ती चावी तेंच्यांनी भटा कडसून तेंच्यांनी गर्भकुडीची चावी ते म्हणटा पळय एक्झॅक्टली कोण ते मातशें नांवां बी सांगात हेतून 7 जाण जे पळय ट्रस्टी जाल्ले पळय आयक रे 7 जाण जे पळय ट्रस्टी जाल्ले पळय तेतून नारायण मलजी दिगंबर मलजी हनुमान मालवणकर उदय मालवणकर श्याम वांयगणकर सीताराम तळगांवकर आनी राजू लिंगूडकर म्हणटा पळय तेणी बरें वायज डिसिजन घेतले गांवा खातीर तो ह्या ग्रामस्थां वांगडा रावलो आनी तेणी तांकां रेजिग्नेशन धाडून दिलें आनी तो फाटीं सरलो तेणी एक बरें वायज डिसिजन घेतलें म्हाज्या तरी हिशोबान आनी हांव अप्रिशिएट करता ताका ते बाबतींत आनी अशें चलत येयलें आनी तेंच्यांनी कितें केलें की आतां आमकां आमचेर प्रेशर येयलो की बाबा आमी ग्रामस्थ म्हणून रावतले काय हे येयल्ले दीस आमकां त्रास करूंक लागले आरती करूंक दिनाले लोकां बी काय हेंच्यांनी फोडून उडयली आमी हांगा खूब कंप्लेनी दिले डेप्युटी कलेक्टरान कंप्लेनी दिले कांय तेचो हें जायना जालो तशेंच आमचे बरे मागप्यानी आमकां सांगलें की बाबा तुमी व्हडलो ग्रूप आहा तुमचो ग्रामस्थांचो तुमी तुमची एक डीड सब रजिस्ट्रारान तुमी तुमची डीड करा हांवें मिटींग घेतली रेझोल्युशन घेतलें डिसेंबराच्या 15 तारखेक मिटींग घेतली ते मिटिंगेक आमचो एक ठराव जालो की आमी आमची डीड मारपाची आमी एकठांय रावपा खातीर आमचो एक ट्रस्ट मारपाचो म्हणून बरं आयज जी नेमकी झगडी जाली मारामारी जाली तो एक्झॅक्ट इशू कितें जालो आनी कित्याक जालें कारण तेचे वचून सांगता जालें तेचे उपरांत आमचें हें जालें आनी ट्रस्ट डीड जेन्ना पळय आमच्या हातीन पडलो पळय आमकां इल्ले दिसा एक कॅमेरा खातीर हें जालें आमी CCTV लावपा खातीर आमी मनीस हाडलो आनी आमी 45 मेंबरांतले अर्दे 20 जाण आमी लोक घातले आनी बायलां आमची सगळीं आसली आनी ते आमी कॅमेरा घालपाचे थारायले ते कॅमेरा घालता करून पळय जाल्यार आयज सांजचे 5-6 जाण येयले आनी ते हांव नको ते पियाल्ले हांगा कितें आसा म्हाका काय खबर ना ते साहेबांनी मागीर चॅक करपाचें तांकां आनी ते येयले आनी तुमकां कोणी सांगला हें केलां तें अरे आमी म्हणटा आमचे कडेन ट्रस्ट डीड आहा तुमचे कडेन 7 जाणांची आहा तुमी जर मेंबर आहा ते ट्रस्ट डीडाचे जाल्यार आमकां दाखयात न्हू ट्रस्ट डीड आसा ते दिले 7 जाण ते येवंक ना ट्रस्ट कोणी मारला पळय 6 जाण आसले पळय ते येवंकूच ना हे आतां खंयचे भुरगे आमचेच भुरगे आमच्या वांगडचेच भुरगे तांकां कितें आतां तांचे विश कसले तेंच्या तकलेन घातला तें आमकां खबर ना आनी तेंच्यांनी आतां थंय झगडोंक खुल्ले आनी ते सगळे थंयसर सगळे हे जाले आतां मॅस जाले आतां नेमके आतां जखमी जाल्या मारामारी हे कोण जाल्या जखमी आमचे जाले आनी तेंचेय जाल्या तेतून स्टार्ट तेंच्यांनी केले आमी आमचे देवूळ म्हणून हो ट्रस्ट डीड जो गव्हर्मेंट आमकां दिता एक रायट म्हणटा पळय तेचे प्रमाणे आमी CCTV कॅमेरा बसोवपाक गेले आतां तेंच्यांनी एक्सेस बसयल्लो आहा पळय तेचेर तेंच्यांनी चॅक करपाचो पुलिसांनी साहेबान बी ते चॅक करपाचे की बाबा खरे कोण येयले आमी आमचें काम करताले हो आख्खो गांव कमीत कमी 150 लोक आहा ह्या ग्रुपान तेजी फॅमिली मेंबर बी धरून 44 आमी मेंबर आहात 44 मेंबरांनी आमी हो ट्रस्ट डीड रजिस्टर केला आनी तेचे प्रमाणे आमी चलताले आतां हेतून आमी कितें वायट केलें काय कितें केलें तें आमकां काय खबर ना 6 जाण खंय आनी 44 जाण खंय हेचेर मातसो तुमी गोंयचे जनतेन विचार करपाचो आमी कित्या खातीर हें करता की आमच्या भुरग्यांक फुडें कितें तरी दाखोवपा खातीर की 7 जाणांची गुलामगिरी दाखोवपाची लोकांक की हे पळय हे आमी आदी पासून करून येयला अरे पूण आमी पयलींची घरां तांकां तुमी सांगा मरे आमी ट्रस्ट डीड मारता म्हणून मागीर हे पळय हे इन्स्टिगेट केला तेंच्यांनी दुसरो ट्रस्ट डीड मारपाक आनी आमी कायद्या प्रमाणे सगळो कायदेशीर आमी ट्रस्ट डीड आमचो केल्लो आसा तेचे प्रमाणे आमी चलतले आनी चलता हें तुमकां एक सांगता म्हाजे हिशोबान आनी ते इतले हे जाले की साहेबांच्या फुड्यान सुद्दां ते तेंच्यांनी आमी जे वायरी लायल्ल्यो पळय आमचो मनीस लायतलो ते सुद्दां अटॅक केला आतां कित्या खातीर जाता कितें ते तेंच्यांनी सांगपाचें तेंच्यांनी क्लियर जावपाचें हे बाबतींत थँक्यू एक ग्रुप फोटो नागेश नायक उलयता हे आमचे जेका झगडी जाल्ल्याक हे कलेक्टरचे म्हाका एका 6 म्हयने जाले हांगासर ते देवस्थानाक ते येयल्ले तर आमच्या गांवांत सगळे भुरग्यांक म्हाजे केशी 5 थंय म्हाका येयले मारपाक वयता फाटल्यान पाटला करता मागीर घरा कडेन रावंड मारतात 5 केशी हांगा दिल्ले कांयच एक्शन जायना 5 आयता 5 केशी जाल्यो ज्यो पूण हांव कितें म्हणटा तुमी फेस टू फेस तुमी या आमचे न्हू आमी तेंचे कडेन 3 म्हयने रावले आमचे कडेन
आमी हांगा पोलिसीन तीन फावटी येयले, 2 वरां रावले, कलेक्टराक गेले, थंय रावले 3 वरां डिस्कस करपाक मिटोवया काय म्हणून तेंच्यानी ते एक्सेप्ट करूंक ना तेंच्यांनी. आनी हे जे साधन जे टच कोण आहा पळय हेंच्यांनी तर बाकी सगळे भुरग्यांक फुडें काडल्यात, फक्त वाड्यार भुरग्यांक मारपाक बी. तेंचे ऑलरेडी 5 का 6 केसी आहा तेंच्यो हांगासर. तिका कांय एक्शन जावना, चालूच केसी करता हांगासर. येस. हय, म्हजें नांव एडवोकेट विश्राम तालगांवकर. हांव आकय रावता आनी प्लस हांव देवळाचोय लॉयरूय. तांकां हांव रिप्रेझेंट करता. डेप्युटी कलेक्टरान जावन सिव्हील कोर्टानूय हांव रिप्रेझेंट करता देवस्थानाक, जेंच्यांनी ट्रस्ट केला आनी ट्रस्टा प्रमाणे ते देवस्थान आयज ते पयलीं आमी ट्रस्ट केला नारायण मलजी, हनुमन मालवणकर, उदय मालवणकर, दिगंबर मलजी, सिताराम तालगांवकर आनी श्याम वांयगणकर यांचो ट्रस्ट आसा. आतां ट्रस्ट जाल्या उपरांत आमी पोजेशन घेतले ट्रस्टा प्रमाणे. तशेंच सिव्हील सुटान तेंच्यांनी कोर्टानूय घातला की आमी पोजेशनान आसा म्हणून. थंय तेंच्यांनी पोरू 26 जानेवारीक नाटकां आडोवपाची खूब ट्राय केली, जयेश कलांगूटकर आनी तेजी जे आतां साथीदार आसात पळय तेंच्यांनी. हें सेटल केलें डेप्युटी कलेक्टरान. तिणी सांगलें कितें की तांकां एक नाटक करपाक एलाव कर आनी तेंच्यांनी आमच्या ट्रस्टाच्या अंडर नाटक केलें. नाटक केल्या उपरांत नाटक जाल्या उपरांत आतां ते म्हणटात की तेंच्यांनी आनी एक ट्रस्ट केला खंय सेम नांव घेवन. फक्त कितें सटी देव म्हणून कितें एडिशनल ऍड केला खंय तेंच्यांनी. आमकां काय अजून ट्रस्टाची कॉपी मेळोंक ना. जो ट्रस्ट केला जो इनलिगल ट्रस्ट आहा तेंचो आनी जो कायद्याचेरूय ना. एक नांव आसतना एक पयलो ट्रस्ट फॉर्म जाल्लो आसतना दुसरो ट्रस्ट सेम नांवाचेर जावंक शकना जो इनलिगल. फाल्यां आमी कंप्लेंट फायल करतले. आतां त्या ट्रस्टाच्या बेजिसाचेर जेन्ना आमचो वाडदिवस चालू आसा 9 तारखेर आनी 10 तारखेर फंक्शन आहा वाडदिवसाचे, ते आडोवपा खातीर आतां ते इनलिगल कॅमेरा घालूंक येयल्ले. आनी आमची देवस्थानाची जी बायलां आसा पळय ती पांयां पडपाक देवळान गेल्लेली. पांयां पडपाक देवळान गेल्या उपरांत थोडे जे समाजाचे शेड्यूल कास्ट आहा, शेड्यूल ट्रायब आहा, हे जे मनीस सांगता की हे लोकांक त्या देवळान खंय अलाउड ना, खंय तुमी देवळान येवपाचें न्हय. तरी आसतना ती बायलां भितून सरता म्हणून हेंच्यांनी झगडी करून त्या भुरग्यांक थोड्या जाणांक मारले. आतां 3 जाणांक जीएमसीन रिफर केल्या आनी 2 जाणांची आतां ट्रिटमेंट चालू आसा हांगासर. आनी जे आतां वचोन तेंच्यांनी इनलिगल ज्या फ्रॉडुलंट कंप्लेंट फायल केल्या की आपल्याक कव्हर अप करचें म्हणून. हे जे लोक आसा पळय हे बारीक समाज आसा पळय तांकां ह्या देवळान ते अलाव करूंक सोदिनात. आनी आतां पुजा आसा पळय ती एका समाजाच्या म्हणजे शेड्यूल कास्ट समाजाक एक दिल्लेली आहा. ते आडोवपा खातीर हे सगळे प्रयत्न चालू आहा तेंचे. आनी हे देवळान आमकां अलाव करूंक सोदिनात. हे जे कितें करता पळय ते इनलिगल करता. आमी डेप्युटी कलेक्टराक हांव कॉल करतालो, डेप्युटी कलेक्टरान कॉल रिसीव करूंक ना. जेन्ना तेणी सांगलेले पुलिसाक लॉ अँड ऑर्डर थंयसर देवळा कडेन मेंटेन जावची म्हणून पुलीस स्टेशनारूय आमी कॉल केल्लो. तेन्ना मागीर पुलीस येयले आनी ती झगडी जाल्या उपरांत मागीर तेंच्यांनी इंटरफियर केल्लेले आहा ते भितून. खंयच्या देवळान हो इन्सिडंट? देवळाचें नांव? शिमेश्वर राष्ट्रोही ब्राह्मण आकय. दोतोर, एक महत्वाची गजाल म्हटल्यार तुमी म्हणटा तुमचो ट्रस्ट सारको, ते म्हणटा आपलो ट्रस्ट सारको. नेमके आतां एक्झॅक्ट देऊळ कोणाचे म्हणजे नेमके देवूळ आमच्या हातीर. तेंच्यांनी सिव्हील कोर्टान जी केस घातल्या आमचो ट्रस्ट चॅलेंज केला की आमचो ट्रस्ट इनलिगल आसा आनी आमी इनलिगल पोजेशन त्या देवळाचे घेतला म्हणून. आतां इनलिगल पोजेशन आमी घेतला आनी तांकां पोजेशन जाय जाल्यार तेंच्यांनी कोर्टाची ऑर्डर हाडपाक जाय न्हू. तेंच्या कडेन कोर्टाची ऑर्डर ना आनी मॅटर दवरले 9 जुना. तेंच्यांनी इंजंक्शन प्रेस केल्लेले की आमकां चावी दिवची जावं फंडपेटीचे देवस्थानाची चावी दिवची म्हणून. कोर्टान आयकोंक ना. कोर्टान सांगलें जुनान येया आनी जुनान पळया म्हणून. आतां हे सगळे वाडदिवसाचे आडोवपा खातीर जे हे ट्रस्ट करता पळय वाडदिवस हे आडोवपा खातीर हे सगळी जी इनलिगॅलिटी चालू आसा. आनी सेकंडली हो ट्रस्ट फॉर्म कित्याक केला की त्या देवळाचे 13 लाख रुपया आहात. हे खावंक सोदतात ते 13 लाख रुपया ट्रस्टाच्या अंडर घेवन. ते हेंचो सगळो प्लॅन आसा पळय तो 13 लाख काय 14 लाख जो फंड आहा देवस्थानाचो तो सगळो खावपाचो आहा. अजूनही कोर्टाने केसी चालू? हय चालू आहा. सब ज्युडिस हय आसा सिव्हील कोर्टान आहा चालू. एक झालं की आता सध्या तुमचे कोण कोण इंजर्ड झाले नेमका? सविता तालगांवकर, कुंदन मलजी, सुषमा मलजी
विश्वेश लेंगुडकर आणि चांदनी सावंत. हे कितें जालां तांकां? त्यांना आता अजून काय त्यांचे मेडिकल हांगासून ट्रिटमेंटा काडले, त्यांना रिफर केला. थंयसर कितें ट्रिटमेंट जातले आनी त्याचो आउटकम कितें जातलो तो आमकां अजून काय खबर ना. कित्याक आमी हांगासर आहा ह्या दोगा पेशंटांक घेवन आमकां थंय आतां कंप्लेंट करपाक वचोंक जाय. कित्याक आमी पुलीस स्टेशनार पयलीं गेल्ले कंप्लेंट करपाक, थंयसर स्टाफ नासलो म्हणून कंप्लेंट घेवंक ना. तेंच्यांनी सांगले पयलो मेडिकल करा आनी मागीर तुमी या हांगासर म्हणून. सो आयज जो इशू ह्या देवळान एक्सलेट जाला हो खंय तरी कास्टा वयल्यान जाला. कास्टा वयल्यानूय जाला, प्लस ह्यो ट्रस्ट आमचो आमी जे ट्रस्ट केला तांकां पोजेशन इनलिगल घेवपाचे हेंचो प्रयत्न आसा, जो इनलिगल आसा. बट पयलीं देवूळ कोणा कडेन आशिल्लें? आमच्याच कडेन आसा. आमच्या कडेन आहा आतां 2 वर्सां जाली.